एज ए इंटरनेट ते डिसायड जाय पर्यंत जश्यो पयलीं 98 मायनी सुरू दवरलेल्यो आसात तश्योच मायनी सुरू दवरच्यो अशी एक विनंती करता खातीर आज आमी सगळ्यांक करतो. आतां हें जें एफिडेवीट आसा हें एफिडेवीट जे चीफ मिनिस्टरान लेटर केल्लें सेंट्रल गव्हर्मेंटान आनी गोवा एसेंब्लीचो ठराव घेतलेलो की हे ज्यो गोवा गव्हर्मेंट मायनिंग कन्सेशन एवोल्युशन एक्ट आसा ती प्रॉस्पेक्टीव करची 1987 पासून करची ती 1961 पासून करची न्ही. तशा पद्दतीचे एफिडेवीट हे स्टेट गव्हर्मेंटान घालचे आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी स्टेट गव्हर्मेंट दोन्ही बीजेपीचे असल्या कारणान तेंच्यांनी सेंट्रल गव्हर्मेंटानूय त्या पद्दतीचो सेफय दिवचो की आमी प्रॉस्पेक्टीव करतात आनी त्यो मायनी सुरू करच्यो असो एक प्रयत्न आमी करपाचो केल्लो आसा आनी तेका लागून आमी सगळे इवन सुप्रीम कोर्टाचे जे जजीस आसा तांकां अपील आसा की आमी आमचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा आमी जगपाक जाय रायट टू लीव हो आमचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा तो रायट अपहोल्ड करपा खातीर निदान सुप्रीम कोर्टान एक टेम्पररी ऑर्डर दिवची. आमची जी सुप्रीम कोर्टाची मॅटर आसा ते आमी हांवें एप्लिकेशन फायल केल्लें आसा ते टेंटेटिवली 15 एप्रिलाक लिस्ट जाल्ले आसा पूण ते सादारणपणे फुडल्या 2 दिसांक 11-12 तारखे पर्यंत आमकां तेजी फिक्स डेट खंयच्या दिसा येतले बोर्डाचेर ते कळटा. आमी सरकाराक जो स्टेट गव्हर्मेंट आसा तेजे कडेन उलोवन एक सरकारान एफिडेवीट दिवचे असो आमी लास्टानी प्रयत्न केल्लो